हेजेर दोंगराचेर आनी तो हार तिका खावपा वयता तितले घटसे नाही तुका तियात्र नाचपाक. मागीर हांव 2002 फर्स्ट टायम सालसेतान पावलो. हाय सगळे कशें हांव दामेंद्र केपें. जायते फावटी हांव व्हिडियो करता लोकांगे बिजनेस प्रमोट करपा जावं इंटरव्यू घेवपा. आयज हांव येयलां खांडापार ह्या गांवां आनी हिंगा खाशेलें म्हळ्यार ह्या गांवांत बरी ग्रिनरी, बरें शितळ वारें मारता आनी जायते ट्युरिस्ट ह्या गांवां येताय. आनी गांवां येवपाक कारण म्हळ्यार प्रियल स्पायस फार्म. हिंगा स्विमींग पूल आहा, बरें लोकेशन, तुमच्यान फॅमिली बारा येवन हिंगा एन्जॉय जावपा जाता आनीक कूल प्लेस, कोणाय डिस्टर्बन्स ना. आनी मागता सगळ्यांनी हिंगा येवन विजीट करपाक. स्पेशल हांव हिंगा येयलो तो म्हगेलो फ्रेंड, तो कोण दुसरो कोण न्हू, ह्याच गांवचो. कोंकणी पालकाचेर जायते ताणें वावर केला, लोकांची काळजांय ताणें जिखून गेलें. आनी तो दुसरो कोण न्हू, कॉमेडियन कायतान. चल भितर वचून मेळया कॉमेडियन कायतानाक. स्पेशल हांवें ताका ह्या जाग्यार आपयला आनी थोडीशी मुलाखत इंटरव्यू घेवन तुमच्या मुखार तेगे हांव दवरतां. कॉमेडियन कायतान येयात. गोड 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 बरो न्हू. ओके गूड. अशें स्पेशल तुका मेळपा येयल्लो कित्याक कॉमेडियन कायतान म्हळ्यार सगळे लोक जाणाय आनी थोड्यां कडेन खबर ना जाल्यार व्हिडियोंतल्यान लोक वळखतले. हय पयलीं सुवातेर तुका चड आनी चड देव बरें करूं, कित्याक तूं मुद्दम इतली पयस सान तुजी इंटरव्यू घेवपा येयलो. ओके, तुकाय चडान चड देव बरें करूं. मातशें आतां सुरवात करुया न्हू. एक सांगू, ह्या तियात्राची आवड तुका केन्ना लागली आनी कशी लागली ती मातशें सांगशी. एक्चुली तियात्रांतल्यान हांव वयर सरोना, पूण एक बारीक नाटकुल्यांतल्यान हांव फुडें सरलां. सांगपा म्हणल्यार 1986 वर्सा आमगे गांवचे शेजारी गांवच्या भुरग्यांनी एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो क्रिसमसा दिसांनी. सो ते म्हणपा लागले तुमगेलो एक कितें एक प्रोग्राम थिंगा करून दाखोवया म्हणपा लागले. हांवें म्हणलें ओके, आमगे भुरग्यांक वयचाता आनी मागीर आमी सांगता म्हणलें. हांवें म्हज्या भुरग्यांक एकठांय केलें आनी तांकां सांगलें अशें अशें आहा, कितें करया. ते म्हणपा लागलो हय करया म्हणपा लागले. मागीर कोण तरी आमकां एक स्कीट बरोवन दिली तांकां आनी आमी सगळे एकठांय जावन आमी ती प्रॅक्टीस केली आनी ती प्ले आमी ते कल्चरल प्रोग्रामाक दाखयली. तितून आमी गांवच्या चेड्यां तशें चेडवांकूय गायले. आनी आमगे गांवां एक जॉन गॉमीस म्हणून आमी गावल्लो. तो कातरो म्हणपा एकदम हुशार आसलो आनी तियात्र म्हळ्यार सारको पिसो. आनी जितले फावटी आमी तियात्र केले तितले फावटी ताणें आमगे तियात्रां खातर म्हणलें. पूण आयज तो आमचे मदें ना. मागीर तुका सांगना ते प्ले जातकीर लोकांनी आमकां भितर येवन भरपूर वाकडले, एकदम बरी जाली आनी आमकां प्रायज देखून दिले. आनी तेजे वयल्यान ही म्हगेली एक्टींग करपाची उमेद मुखार वाडत गेली. पूण एक सांगू, आतां चडशें हांव म्हणटाय न्हू, कोण तियात्रा फिल्डाक कोण माय पाय गेलें वो कोण बावलें, कोण फॅमिली कोणाक आसता जाल्यार तुगे फॅमिली कोणूय तियात्रीस आसा आहा ना. म्हगे फॅमिली ना असो तियात्रीस असो कोण ना. पूण ही उर्ब मुखार म्हगे वाडत गेली, कित्याक पयलीं स्टार्टींग सांग हांव स्टेजीर वयर चडलो, म्हगे भिरांत गेली. म्हाका दिसलें मागीर मुखार कितें तरी हांव कोत्तायच म्हणून. सो मागीर 1987 हांव आनी सर कार्लोस, आयज जे फामान तूं शुटींग करता ते तेगेलें. सर कार्लोसाक आयज जायत जाण वळखताय. तो एक पयलीं लायब्रेरियन, क्युरेटर आनी आतां तियात्र एकादेमीचो मेंबर सेक्रेटरी. सो आमी दोगांयनी सांगाताक बसून एक तियात्र बरयलो. तियात्राचें नांव चूक. आनी सगळे गांवच्या भुरग्यांक बी घालून आमी केलो तो. तितून चेडवांय बी आसलोलीं. सो आमी प्रॅक्टीस मारून ती तियात्र गांवां केलो आनी तो एकदम बरो जालो. आनी तो आमगे तियात्र बरो जालो ते चोयन मागीर आनी एक दुसरी गांवांत तेणी आमकां आपयलें तेंच्या गांवां पुराय म्हणून. आनी थिंगाय तो आमी तियात्र केलो. अशें करून आमी 2 शो कितें केले स्टार्टिंगाक. आनी मुखार मुखार ही आमगेली उर्बा वाडत गेली. आमी तियात्र बरयत रावले. फुडें म्हणल्यार 7-8 कितले तियात्र बरयले आमी. हांव चुकलो, रगत, विस्वास, झुट्टी, आसरो, बेमान, गात आपल्याक संतोष पेल्यार, अशें करून आमी तियात्र बरयले. आनी जायती नाटकुलीय बी बरयलें. हे तियात्र आमगेले गांवा भायरूय जाले. आनी तेन्ना गणेश चतुर्थीच्या दिसांनी म्हणजे सार्वजनीक गणेश उत्सव पुजता पळय न्हू, ते आमकां आमगे गांवांत तेणें आमंत्रण दिलें तुमी कराय म्हणून. अशें करून आमी जायते गांवांनी वर्सान वर्स 100 तियात्र करताले, 100 शो एक तियात्राचे. आनी नाटकुली आमी केलें गांवांत, तशें कॉम्पिटिशना पासून गेलें. सद्या आतां तियात्रा फिल्डांत आसल्यार तुका कितलीं वर्सां जालीं. फुडें म्हणल्यार 40 वर्सां जातलें.
40 वर्सां. होय पयलीं आमी लोकल तियात्र केले 15-16 वर्सां पासून 1987 टू 2001 देखून आमी ते गांवचे तियात्र केले. मागीर हांव 2002 फर्स्ट टायम सालसेतान पावलो. डॉमिनीक कार्वालो तेगे तियात्रान. तेगे तियात्र म्हणे तुजो सांगाती कोण ते हितून म्हाका बारीक एक 4 एंट्री कितें आसलेली आनी तेका खबर नासलें हांव कॉमेडियन म्हणून. कित्याक हांवें म्हगे तियात्रान कॉमेडी केलेली पूण तेगे तियात्रान म्हाका कॉमेडी करून हांवें तें कांय खबर नासलेली. तेका लागून हांवें ते बेश्टे बारीक रोल केले आनी मुखार अशे 3 कितें तियात्र केले उपरांत कोण तरी ताका सांगलें कांय कॉमेडी करता म्हणून. सो तो म्हाका म्हणपा लागलो हेतान तूं कॉमेडी करता म्हणून तुवें आपल्याक सांगूंक ना मरे म्हणपा लागलो. सो मुखार आपण तियात्र बरयतलो तेन्ना तूं गेली ओन कॉमेडी काड आनी तुका जाय ते कॉमेडियन घे. सो हांवें कॉमेडी बरयली आनी दोतोर सिरील आमचो आदलो कॉमेडियन तो आयज ह्या संवसारान ना आनी कॉमेडियन कॅनी तांकां दोगांयक सांगाता घेवन हांवें ती कॉमेडी केली आनी ती कॉमेडी इतली बरी जाली लोकांनी सगळ्यांनी वाखाडलो आनी म्हाका चड करून कित्याक तितून कॉमेडी हांवें सारकी ब्लास्ट केलेली आनी तेजे उपरांत लोक म्हाका कॉमेडियन म्हणून तेणी लोकांनी मानून घेतलो. सध्या तुवें कितले जाण प्रोफेशनल म्हळ्यार व्हडले डायरेक्टर तुवें एक्टींग केलां? जायते डायरेक्टरान थोडी नांव सांगशी? स्टार्टींग डॉमिनीक कार्वालो तेजे उपरांत 2009 देखून हांवें डॉमिनीक कार्वालोगे तियात्र केलें कंटिन्यू केलें. मागीर त्या उपरांत सायमन गोन्साल्वीस तेगे एक तियात्र केला सी.डी. सिल्वा. तेजे उपरांत 2009 महानंद तियात्र टॉनी डायसालो तो एक गाजलोलो तियात्र सारको हिस्ट्री क्रिएटर आनी तितून म्हाका चान्स कसो पडलो. हांव म्हगे शॉप चलयतालो फोंड्या आर्ट वर्क करतालो. हांव कॉमर्शियल आर्टिस्ट आनी तार म्हाका कावींग करतालो. सो तेणें म्हणपा लागलें आमकां तियात्रान कितें तरी सिनरी जाय आनी फातोर जाय म्हणपा लागलें. फातोर तूं करतलो? वय म्हणलें हांव करतां. सो एक 3-4 फातोर करून म्हणपा लागलो बरें मोठे आमकां ते सिनी जाय आनी हांवें म्हणलें करून दवरता तुमी अमक्या दिसा या हांवें चोया. तेजे भायर आनी कोण डायरेक्टर? वय त्या उपरांत हांव जॅक रॉडसनाचे तियात्र नाचलो एक 3 तियात्र तेगे केले. मागीर कॉमेडियन आंबेगे तियात्र केले एक 4. तेजे उपरांत हो आमगेलो पिटर रुशनागे तियात्र केलो हिरो आनी तेजे उपरांत आनी 2 तेंगेले तियात्र केले. मागीर पाल सुवारीस बेनिली आल्दोना आनी अशे जायते डायरेक्टर तेंगे तियात्रा हांवें काम केलां. तेजे उपरांत हांव उल्हास तारिगे हितून गेलो. हो इनाम कसलो एकदम बरो तियात्र. मागीर हांव गेलो कॉमेडियन सेल्वी आर्ट डिस्ट तियात्रान आनी मागीर जुनियर रिगन पाल सुवारीस आनी मागीर हांवें कालादो दी वेर्ना तेगेले देखून तियात्र केले कॉरेजमाचे आनी पॉल रिबेलो आतां लेटेस्ट तेगेले बरो भाशेनचे आनी आतां सद्या लेटेस्ट तियात्र फाटले वर्सा केलो तो सिजनान तो परत आयलो सर कॉमेडियन डॉमिनिकालो. मागीर म्हाका सेमी सरान गेलो सेमी तावारीस पुलीस ऑफिसर तेगे तियात्रा हांव गेलो. मागीर तेगे आनी एक तियात्र तेगेर केलो हांवें भुरगीं कितें आसता मनात सेबी ते दिवार गोंय कोणाचें. तुवें तियात्रा म्हळ्यार जायते डायरेक्टरान तुवें काम केलां आनी तेच भशेन चोयता तुका तूं कानवालाचे जे पार्टी जाताय हेळ जाताय त्या पार्टींकूय आसतालो तूं जाल्यार कोण कोण आयले पार्टी बीन गेला? हय तियात्रा बरोबर हांव हेळानूय काम करतालो. पयलीं स्टार्टींग एक 20-25 वर्सां आदीं पयलेच फावटी हांव कॉमेडियन मार्कुसागे हितून गेलो. कॉमेडियन मार्कुस जाल मागीर हांव पिटर दी माकाजान तेगे थोडे वर्सां केले हांवें. तेजे उपरांत रॉड्रिक्स दी बेनावली आनी मागीर हांव जॅक रॉडसनागे हेळान भितर सरलो तो आयज पासून तितून आहा. म्हाका दिसता एक 15 वर्स मायज जातलीं तेगेले ग्रुपान आहा. पूण कानवाला ते हेळ तियात्र आनी कोंकणी पालकाचे जे तियात्र आमगे तियात्र आहाय ते दोनीच्या मदें कितें तुका अशें करून डिफरन्स लागता? जायते डिफरन्स. हांवें न्यू बिजनेस कॉमेर्स केला. तुमी समजतले हांवें कॉन्ट्रॅक्ट केला. तुमी समजतले रस्त्या बी कॉन्ट्रॅक्ट कोणूय मेलो जाल्यार मोड्यार रडपाचो. हय आयज काल रडपा कोण आहाय सगळीं लंडना वचोन आहाय रडपा मनीस न्हय. ताका लागून आतां म्हज्या फ्रेंडान म्हाका फोन केला तेगे हूंय माय मेल्या
आनी सगळीं हूंय फॅमिली लंडन आसता एकल्याक रडो कळना हूंय आतां हे दोग जाण बोकडे आहाय तेंक घेता आनी थिंग रडपा वयता 4,000 कॉन्ट्रॅक्ट केला आमी तियात्र पळय कोत्ताय ते ऑन द स्टेज कोत्ताय ह्या स्टेजीर कोत्ताय आनी ऑडियन्स तुका मातसो पयस आसता तितले घटसे नाय तुका तियात्र नाचपाक पूण कार्नवालाच्या हेळान आमी जमनीचेर कोत्ताय पार्ट त्यो आनी लोक सारको सरावंडींग आसता आनी 28 तरेची उमेद येता आनी दिसभर ते प्ले आमी नाचोन 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 ते आमकां भायर जालो आसता आनी इवनिंग जाता म्हणल्यार ते पार्टीचो फुदळ जाता इतली बरी जाता प्ले पूण तुका कार्नवाला पार्टीनी नाचपाक बरें सोदा काय तियात्रांनी चडशें पार्टीने ओके ओके स्लो मुटा पोद्रागे फांबोर जाल्या कोणून घेताय ठिश बंद कराय तुमगे डायलॉग तो मेलो गाय दूध घेऊन येला आणि तू पदरागे पाव घेऊन येला एक काम कराय ते पदरागे पाव चाये बुडेन हायच दुसरे डायलॉग मुटले ओके ओके माऊलीचे गोड जावन आसा मुसाचें मरण तूं ल्हानूच आसतना वेताले बोंकांनी जोरून तुवें चयलां बोकान जोरोन वयता ते पार्टीनी तितून 8 तरेची उमेद न्हू 4 दिसाचो उमेद ती ओके आतां तुवें इतल्या तियात्रांनी एक्टींग केलां सायड बिजनेस तुगेलें तूं उडो आतां म्हणटालो तुगेलें डेकोरेशन हें तें आहा तुगेलें आनी कितें डेकोरेशन बी घेता तूं होय म्हगे शॉप आसलो न्हू तुगेलें तें आर्ट वर्क कोत्ता आर्ट वर्क कोत्तालो पेंटींग कोत्तालो आनी जायते नंबर प्लेट्स जावं स्टिकर ग्लास फिल्मींग त्या भायर थर्मोकॉल काविंग कोत्तालो आनी काजरां जावं हे कसले फंक्शनां हांव डेकोरेशन घालतालो पूण जेन्ना तियात्र तर एक पाटी सगळ्यांक अशें करून तियात्र डेयली आसता नाल्यार अशें ऑल्टरनेट डेज आसता आनी तितून मदें तूं दोनी कितको मॅनेज करता करचें पडटा न्हू जायते त्रास जाताले म्हाका पयलीं एक वाटेन डेकोरेशन घेयलें तें डेकोरेशन जावपाकूच जाय न्हू लोकांक घेयलें म्हणटरीर ताका लागून हांव कितें करतालो आदल्या दिसा थोडें सेटअप म्हणप फालो वचून आनी उरलो सेटअप मागीर सकाळीं उठोन उरलो सेटअप करप आनी 4 ते 5 म्हणल्यार म्हाका कंप्लीट करूंकूच जाय कित्याक म्हाका तियात्र वचपा वचपा आसता तें करून हांव मागीर तियात्रा वयतालो आनी उरलो मागीर कारबार म्हगे भुरगे ते सांबाळटाले आनीक आतां आनी एक विचारपाक सोदता तुगेलो फेवरेट कॉमेडियन कोण कित्याक तुवें कॉमेडियन जाल्यार तुगेलो फेवरेट कॉमेडियन कोण म्हगे फेवरेट कॉमेडियन जायत जाण आहाय पूण हांव पयलीं सो ते सांगूंक सोदता म्हगे बेस्ट कॉमेडियन म्हणटा तो कॉमेडियन सेल्वी आनी कॉमेडियन आंबे ओके आनीक सेल्वी कित्याक काय म्हणून हय सो सेल्वी जेन्ना हांव तेगे तियात्रान पयलीच फावटी म्हणजे तेजे पयलीं हांव कॉमेडियन सेल्वी बरोबर काम केलां जायते डायरेक्टर हेगे तियात्रान पूण जेन्ना सेल्वीगे तियात्रान म्हाका मेन कॉमेडी दिली न्ही तेन्ना हांव मातसो वयर सकयल जालो कित्याक तकलो जाल्यार बरो सिनियर कॉमेडियन आनी बरो कॉमेडियन तो म्हणपाक काय तूं भिनाका हांव कोण तुका सांबाळटा तूं म्हाका सांबाळ म्हणपालो आनी तेगे उतराचेर हें करून हांव मागीर तेजे बरोबर कॉमेडी केली आनी ती कॉमेडी एकदम बरी जाली 8 दीस तियात्र 8 दीस तियात्र त्या तियात्रां तुका घे म्हूण कोणें अशें करून हें काय उतर बी गायिल्लें काय सेल्वी जायन येयलो आसतलो तुजे कशें तुका ना दिसता म्हाका कॉमेडियन आगोस्तिनान फोन केलो ओके तेगे तियात्र न्ही तो हय सो तेणें म्हाका ऑफर दिली आनी तुगेलो फेवरेट तियात्र इतल्या वर्सां मदें तुगेलो बरो तियात्र अशें तुका दिसता आपणा सांग फेवरेट आनी खरें उमेद येयली खूंयच तियात्र ते आनी सांगूंक जाय हिस्ट्री क्रिएटर टॉनी डायसागे तियात्र महानान मनीस असो वयता ह्या तियात्रान तुका सारकी तियात्र म्हळ्यार तियात्र ती हिस्ट्री आयज पासून कोणाच्यान मोडूं जावपा ना कित्याक ते घालता आसतना ओल्ड स्टेज हॉलान म्हण तो स्टेजीर करताले पूण भायल्यान गांवांनी जेन्ना तो तियात्र करतालो तेन्ना व्हडली स्टेज मांडटालो आनी ते स्टेजीर एक्टींग करपाक बरी उमेद येताली आनी सगळे एक्टरांनी बरें काम केल्लें आनी हावसफूल लोक जातालो क्रावड जातालो ते पळोवन आनीकूय उमेद चडटाली आमकां सीन जाल्यार तुवें कोणाल्या तियात्रां वो कितें उगडासा उरपा सारकी कसली सीन केलो आहा ती आमकां सांगशी जायती सिनी केलो हांवें जायते डायरेक्टर पयलीं कॉमेडियन आंबेगे केले मागीर कॉमेडियन टॉमिकागे हितून जायते सीन केलो ते मागीर 2009 हो आमगेलो टॉनी डायस तेगे तियात्रान महानंद मनीस असो हितून तितून एकदम बरी सीन केलो हांवें आर कोमी एक खाता जायते जाणांनी ती वाकडल्यात एक आर केलो हांवें आनी ती कोमी एक केलोली ती कोमी अशी धांव वयर सत्ता हेजेर दोंगराचेर आनी तो आर तिका खावपा वयता आनी तेंचे मदें दोगांचे मदें लटाफट जाता आनी तो आर ते कोमयेक गिटा हे भाशेन सीन केलो ती आनी ते सिनीक जायते लोकांनी भरपूर क्लॅप्स दिले आनी भरपूर वाकडले
आनी एक सीन केलो हांवें त्याच तियात्रान महानंद मनीस सयतान फ्रँकी गोन्सावीस महानंद तो ब्रिजाचेर वयर रावन श्रुती बराबर कांत म्हणटा आनी तो मागीर कांत जातरी मागीर तो ताका दुपट्टा घेवन ताका गोट्या हें करून ताका मारता आनी असो सायडीन कोणशा उडयता आनी हांवें एक डॉल केलोलें स्पॉन्जाचें सारकें श्रुती भाशेन दिसतलें श्रुतीन जे कपडे घाललेले तेच हांवें ते डॉलाक घाललेले आनी सारकें चोवपा सारकी श्रुती जेन्ना तो ताका मारून थिंगा उडयता आनी उखलता आसतना तें डॉल उखलता आनी ब्रिजा वयल्यान ते न्हंयक उडयता म्हणजे लोकांक चोयतल्या दिसता खरें श्रुती उबारून उडयलें अशें म्हणून हय लोकांक दिसतालें की ते श्रुतीक उडयलो म्हणून आनी ते सिनी इतले लोक आंग काटायले जाल्लो पूण खरें म्हणल्यार ती डॉल उडयतालो तो तुवें सद्या तेगेलो गूट फोडलो कित्याक आमी इतले दीस जाणा आसले श्रुतीक उडयते आसता पूण आस ती वालोर तुका कित्याक सोंपेपणी असले कला हे गिफ्ट देव दिसता मनशां येता आनीक कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा तुका कित्याक तुका तियात्रूय करून प्लस हें सिनूय कोता म्हूण कायतान बाबा आतां व्हिडिओ काबार करचे न्हू पयलीं ऑडियन्सां मातशें हें कळ्ळ दिया कित्याक तुगेलें फिल्ड तियात्रां प्लस डेकोरेशन आतां तियात्रां कोण ते डायरेक्टर आहाय ते तुका कॉन्टेक्ट करतले कोणान अशें करून एक्टींग करूंक जाय जाल्यार पूण ज्या फिल्डांत तूं जाय तशें करून डेकोरेशन करता कितें कितें करता जाल्यार तुगे कॉन्टेक्ट नंबरूय सांग कितलो तो आनी तूं कितें कितें करता कसो ऑर्डर घेता कित्याक कोणाक लोकांक जाय जाल्यार तुका कॉन्टेक्ट करूंक मेळटलें तूं कितें कितें करता तें सांगू हांव A to Z हांव एक कॉमर्शियल आर्टिस्ट आनी म्हाका कितेंय सांगलें न्हू हांव कितेंय करता आर्ट वर्क स्टार्टिंगा जेन्ना हांव ब्रश पेंटींग करतालो तेन्ना हेजे नंबर प्लेटी करतालो पेंटाचे मागीर हांव स्टिकर कटींग करपाक लागलो मागीर ग्लास फिल्मींग आतां म्हणजे आतां व्हडलेशें डिमांड ना हांव थर्मोकॉल काविंगूय करतालो थर्मोकॉल काविंग आतां सद्या डिमांड ना पयलीं जायतें काम केलां हांवें मागीर आतां स्टॅच्यू पेंट करपाक येवपा लागले तिगूजांनी जावं घरांनी ओल्ड स्टॅच्यूज पळय आहाय कोणाले ते आज पासून हांव पेंट करता इवन इगोजांनी जावं कपेलांनी फाटल्यान बॅकग्रावंड सिनरी देखून हांवें जायत केलो आहाय जायती वर्स जाली 20-30 वर्स पयलींची आजून पासून आहाय हांव कोणें म्हाका ऑर्डर दिली सपोज स्टॅच्यू पेंट करपाक ओल्ड स्टॅच्यू जावं न्यू हांव पेंट करून दिवपाक शकता म्हणजे ते स्टॅच्यू आसूं ना कितें थर्माकोल डेकोरेशन आसूं वो कोणा तियात्रां नाटकां कितें सीन करपा आहाय कितें करपा आसल्यार तूं करपा रेडी आनी तुगे कॉन्टेक्ट नंबर सांग म्हगे कॉन्टेक्ट नंबर 9503552971 इतलें न्हू हांव सद्या तरी हांवें गाजरा डेकोरेशन बंद केलां फकत तियात्र म्हाका टायम एडजस्ट जायना म्हणून पूण हांव रोसाचें डेकोरेशन घेता रोसा घेता आनी बॅप्टिजम जावं फर्स्ट होली कम्युनियन आनी बर्थडेज तें हांव सगळें घेता ओके या थँक्यू